पूण ताजेर इनिशिएटीव म्हणून आमी ज्यो साडयो यूज केल्ल्यो लोकांच्यो साडयो नाल्यार बाकीचे कितें घरान व्हडले बेडशीट म्हणत नाल्यार जी मटेरियल आसता ताजे पासून बॅग तयार केल्ली आसा सगळे थोड्या ग्रुपांनी आनी ती आमी आज डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा। आनी हांव अपील करपाक सोदता सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या आमच्या वाठाराच्या मॅक्झिमम तशी म्हणल्यार न्यू क्रिएटीव अशी यूज्ड आमचो जो कपडो आसता घरान ताजी बॅग्सां कॉटन बॅग्स तयार करची आनी आमचो त्या कामाक पंचायतीच्या वाटेन हेजो सरपंच म्हणत नाल्यार बाकीचे आमचे सगळे पंच वांगडी तांकां फूल कॉपरेट करपाक रेडी आसात। इवन मटेरियल जर तांकां एवेलेबल जायना जाल्यार आमी जे यूज मटेरियल लोकां कडल्यान घेवन तांचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले आनी हो कॉन्सेप्ट गोंयभर व्हरून प्लास्टीक मुक्त करपाच्या ज्या आमच्या उद्दिश्टाक एक बरो प्रयत्न करून प्लास्टीक जाता तितले मिनिमम यूज करून अश्यो यूज आमचे कॉटन जे आसा ताजे करून ज्यो बॅगा तयार जाता त्यो यूज करच्यो अशें सगळे लोकांक अपील करता। प्लास्टिकाक पर्याय सोदून सैम सांबाळात म्हूण संवसारीक पर्यावरण दिसा पंचायत खात्यान सगळ्या पंचायतींक उलो मारिल्लो। सो प्लास्टिकाक आमी पर्याय म्हणून कागदाच्यो तशेंच कपड्याच्यो पिशव्यो हो एक पर्याय म्हणून पळयतात आनी आमचो प्रयत्न आसा की स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत फक्त पर्यावरणाचो आमी काळजी घेतले त्याच बरोबर स्वच्छ भारत अभियानाचो उद्देश आसा की प्रत्येकाची हेल्थाची काळजी घेवची। सो हेल्थाची जर काळजी घेतलो जाल्यार एक प्लास्टीक म्हणटा तो एक देंवचार म्हणटात एक डेमन म्हणटात तो जो पळय आमचे सद्या उप्रासला ताजो नाश कसो करप ताजो कमी उपयोग कसो करप ह्या खातीर एक अल्टरनेटीव म्हणून आमी ह्यो पिशव्यो वाटपाचो जो जे पंचायत वाटतली त्यो आमच्या अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ पंचायताचे अंतर्गत आमी घेवन ह्या पंचायतीक जावं ह्या NGO जावं सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वाटपाचे आमी प्रयत्न करता। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।